भेटून तुका वंदिता दिनपुणियास तुका वर्सिता दयामया तुझी नियता बाकीची बोगस म्हाका आदर करपा बेसावाशिता जमल्या सोम्या मंदिरात तुझ्या वर्गादीस रुकारात तुझ्या गीता गाऊन प्रणाम अर्पिता बली भेटून तुका वंदिता अंतराळी सोपण्या सोपूस करता तांच्या तिसरांक सोमोग करता बापय बरी आमकां सांबाळटा जमल्या सोम्या मंदिरांत तुझ्या वर्गांतील सरुकारांत तुझ्या गीतां गावन प्रणाम अर्पिता बली भेटून तुका वंदिता मुगाच्या भावांनो भयणींनो भुरग्यांनो अद्विंत कळसो दुसरो आयतार ह्या दुसऱ्या आयताराची देवस्तुती संभ्रमच्याक आमी सांगाता जमल्या क्रिस्तियनाचो काळ कृपेचो काळ देवाच्या येण्याचो काळ देवाचे येणे आमच्या जिवितांत निरंतर जावं दी आनी आमी हर एकल्यांक ते बेसांवाचे जावं दी म्हूण ह्या संदर्भार मागया हे संदर्भार अर्गा मेस्तिता फबियन जेसिमेंडून सदवा कतार देवदेन लुसी तावरो तिचो आज जल्माचो दीस ह्या संदर्भात जत्म्या मेस्तितात तांची भुरगीं कोप्पा तांचे रिते बसून मागता आसतना आज नित्य दर वाड्या घरा तांच्या वाड्याचें फेस्त आचरण करतात सर्वेस्पर देव नित्य धर्माया मुखांतर जायते बेसांवांनी तांकां भरला ह्या संदर्भार सर वाड्या घरा सांगाता मेळून फेस्त आचरण करतना धन्य देवाक ती अर्घ सान भेटयतात सर्व रिते बसून मागया मसंबीस्तां बसून मागया जे कोणा मागतान बसयला तांचो उगडास कडून तांचे बसून ह्या मिसाच्या बलिदान वेळार विशेष करून आमी मागया बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी आमच्या सुम्य जेजू क्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सवे आसूं तुमचे सवे आसूं मोगाच्यानो क्रिस्तियानाच्या काळाची दुसऱ्या आयताराची देवस्तुती संभ्रमचे खातीर एक कुटुंब जावन आमी सांगाता जमल्या आयची देवस्तुती आमची पातकी जिणी बदलून नवी जिणी जियोंक आमकां उलो दिता जेजू आमच्या काळजांत येता आसतना तो आमचे ते नितळ आनी परिवर्तन जाल्ले काळीज पळोवंक आशेता देखून ह्या क्रिस्तियानाच्या काळार आमी आत्मीक रितीन खरी तयाराय करूंक जेजूची मजत ह्या मिसाच्या बलिदाना वेळार मागया आज आमी नित्यादर वाड्याघर आमचे वाड्या फेस्त आचरण करच्या संदर्भार नित्यादर माये मुखांतर केल्ल्या सर बरेपणाक धन्य देवाक अर्गां दिता हांव मोरये माये मुखांतर देवाचो आदार फुडल्या वर्सां आमकां निरंतर लाभूं आनी आमचो वाडो मोरये मायेच्या मजतीन आनी सोम्या जेजूच्या आशिर्वादान एका काळजाचो आनी एका मनाचो समुदाय बांदून हाडूंक जाय अशी कृपे देणी फावो जावन दीत म्हूण ह्या मिसा वेळी मागया मगर भाव भयणींनो पश्चात्ताप पदकाची दूख आनी परिवर्तन एका मनशाच्या जिवितांत खंडीत नवें स्थान वाडूंक शकता मात्र न्ही सर्गीच्या रासांत उरतो संतोश हाडूंक शकता म्हणलें सत देवाचें उतर आमकां दिता मनशा जिवितांत मनशा सैमा लागून केल्लीं पदकां आसात आनी ह्या पदकांतच आमी रावचें न्ही बगार ह्या पदकांतल्यान परिवर्तन जायचें म्हणलें सत देवाचें उतर आमकां दिता असलें जिवीत जीव सोमी आमकां आदार करपा दिवं दी म्हूण ह्या मिसाच्या बलिदाना वेळार मागे ह्या मिसाच्या पवित्र बलिदाना पवित्र परिवांटो घेवचे खातीर आमची पदकां वळखून घेवया इतर काळ समान पवित्र बलिदान भेटोवंक आमकां समी तयार करया मगळ जेजू तुजें उतर
आमच्या जिविताचे पातक सांडूंक आपोवणें दिता पूण ह्या उतराचो तिरस्कार केल्लो आसा तुका दूख दिल्लें आसा पश्चातापान भोगसणे मागून म्हणटा हांव सोमिया काकोळत मुजी कर 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 सोमिया मगळे जेजू पहिले सोमोग करचे मुखांतरे आनी पयल्याक मान आनी गौरव दिवचे मुखांतरे आमच्या जिविताचे पातकाचे पश्चाताप पावूंक तूं आमकां आपणे दिताय पूण आमचो गौरव अहंकार खोटेपण जायते पटी पेल्याच्या दुखाक कारण जाल्लें आसा ह्या मुखांतर तुका आमी दूख दिल्लें आसा सोमिया पश्चातापान भोगसणे मागोन म्हणटा हांव काकोळत मुजी कर सोमिया 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 मोगळे जेजू बरें करा आनी जिवीत जोडा म्हणटात आमचो निस्वार्थ वावर बरेंपण बरें मन सगळें आमच्या जिवितांत प्रगती करूंक साध्य जाता जायते पोटी आमी आळशी जाल्ले आसां जायते पोटी मसरी जाल्ले आसां हगे जाल्ले आसां देवाच्या उपदेशा विरोध पथक आदार मेळिल्ले आसां ह्या मुखांतर तुका आमी दूख दिल्लें आसा सोमिया पश्चातापावता हांव भोगसणे मागोन म्हणटा हांव काकोळत मुजी कर सोमिया 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 सर्व पदवेदार देव आमची काकोळत करूं आनी आमची पातकां भोगसून आमकां ससनाच्या जिविताक पावोवंक प्रार्थुया एक गडी बरदोळे दंपी आमच्या गरजां खातीर ते सवां खातीर त्या खातीर मागे जे कोणा मागतान बसयला सगळो आस करून तांचे पसोत मोतीच्या आनी कुडीच्या पिडीन कश्ट दिल्या सर भुरग्यांक आनी व्यसनां पसोत प्रायवंतां पसोत आमी मागे ससनाच्या आनी काकुळदार आमच्या भोव मोगाळ देवा तुज्या पुताक आमी दावी दावी मेळोवंक वेता संवसारीक कोरण्यो आमच्या वाटे अडकळ जायना जावच्याक सर्गींचे जाणवायन आमची मनां उजवाडाय ही परी तूं आमकां दिवंक येता त्या सुखाचे वांटेली आमकां कर हे आमी मागता आमच्या सोमिया तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तूं करो देव तुजे सवे पवित्र आत्म्याच्या एकपणांत जियेत आनी राजभर चलयता ससनाच्या ससना इसाया प्रवादीच्या पुस्तकांतले वाचप जेस्याच्या मळाक एक कोंब फुटतलो आनी ताच्या फाळांतली एक कोंबरी उपजातली सरेश परसो आत्मो ताचेर येवन रावतलो जाणवायेचो आनी समजोनेचो आत्मो बुद्धीचो आनीक पदवेचो आत्मो सरेश्वराच्या शाणेपणाचो आनीक भिरांतीचो आत्मो सरेश्वराची भिरांत तांचे प्रेरण जातले तो वयल्या वयर पळोवन न्यायनीत करचो ना लोकांचे आयकून तो फर्मान मारचो ना तो प्रामाणीकपणान दुबळ्यांक न्याय करून दितलो देशाच्या लान्विकां खातीर नितीन निर्णय घेतलो आपल्या उतराचे बडयेन देशाक तो मार दितलो
आनी आपल्या वंटाच्या स्वासान नश्टांचो नाश करतलो. प्रामाणीकपण ताच्या पेंगटाचो पाट्टो जातलो आनीक विश्वासीपण ताचो कमर बंद. सुने वागड शेळये सांगता जियेतलें आनी बोकडे पील चिट्या वागाचे कुशीक आड पडटलो. वासरू आनी शिव सांगता सरतलीं आनी एक ल्हान भुरगो तांकां राखतलो. गाय आनी आस्वेल इश्टागतीन आसतलीं आनी तांचीं पिलां सांगता न्हिदतलीं. शिव बैला भशेन तन खातलो. दुदाचें बळशें सर्पाच्या बिळाचेर खेळटलें. ल्हान भुरगें आग्याच्या बिळांत हात घालतलें. म्हज्या आख्या पवित्र पर्वतार कोणूच वायट करिना, कोणूच देसवट करिना. कित्याक जशें दर्याक भरती येता तशें पृथ्वी सरस्वराच्या गिन्यानान बरोवन येतली. त्या दिसा जेशूचें पाळ सगळ्या राष्ट्रां एक कुणा कशें उबें रावतलें. सगळ्या राष्ट्रां ताका सोदून येतलीं आनी ताचें घर महिमेवंत जातलें. देवाचें उतार हें. देवाचे वडुकार. ताच्या दिसांनी नीत विस्तारतली आनी संपूर्ण शांती वास्तली. ताच्या दिसांनी नीत विस्तारतली आनी संपूर्ण शांती वास्तली. सर्वेस्परा रायाक तुज्या न्याय नीत शिकोवन दे. राय कुंवर जावन आसलेल्या ताका तुजे नितीवंतपण वांटून दे. तो न्याय नितीन तुजे परचेची मनसुबी करतलो आनी तुज्या दुर्बळ्यांक नीत करून दितलो. ताच्या दिसांनी नीत विस्तारतली आनी संपूर्ण शांती वास्तली. ताच्या दिसांनी नीत विस्तारतली. संद्र सरासर ताची शांती पाळतली. दर्या पर्यंत न्हंयचे तडितांव भुमीचो कोणसो पर्यंत चलतली ताची राजवटकी. ताच्या दिसांनी नीत विस्तारतली आनी संपूर्ण शांती वास्तली. ताच्या दिसांनी नीत विस्तारतली आनी संपूर्ण शांती वास्तली. सांत पावलोन रोमांकरांक बरयल्ल्या पत्रांतलें वाचप. भावा भयणीनो, पवित्र पुस्तकांत बरोवन गेल्ल्यो संगती आमकां शिकोवन दिवचे खातीर बरोवन घाल्यात. तांणी दिल्ले सोंसणीकाये आनी उत्तेजना वरवीं आमी बरवसो धरचे खातीर तांतल्यो संगती बरयल्ल्यो. हे सोंसणीकायेचे आनी उत्तेजनाचें मूळ जावन आशिल्लो देव, तुमी जेजू क्रिस्ताचे देखी प्रमाणे जियेशें तुमकां एका मनाची करूं. हाचे वरवीं एकाच काळजान आनी एकाच ताळ्यान आमच्या सुमे जेजू क्रिस्ताच्या बापाक तुमी समेस्त वाखाणूंक पावतेल्यात. तर क्रिस्तान तुमकां देवाचे महिमे खातीर मायपासान लागीं घेतलेल्या बरी तुमी एकामेका थंय माया मोगान चला. आपूण विश्वासी म्हूण दाखोवचे खातीर देवान आमच्या पुर्वजांक केल्ल्यो बसोन्यो
पुजारी करन क्रिस्ताक जुदे वचून सेवा करन न मेळलो म्हूण हांव धैर्यान सांगतां. हेर जातीचो लोक आपणाक देवान दाखयलेले काकुळटी खातीर ताका महिमा दिता, कित्याक पवित्र पुस्तकी अशें म्हळां, ह्या पासत हेर जातीच्या लोकां मदें हांव तुका नावाडटलो आनी तुज्या नांवाची कीर्त गायतलो. देवाचें उतार हें. देवाचे वडुकार. सर्वेस्परासो मारो तयार करा, ताचो वाटो नीट करा. सगळे मनशाकोण देवाचे तारण देखतले. हालेलुया, 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 हालेलुया. सर्वस्पर्शी वर्तमान प्रगट करून मुझे वंठनी काळीच तुम पवित्र कर. सर्वेस्पर तुमचे सवे असो, तुमचे सवे आसूं. भगवान मातेबा प्रमाणे जेजू ख्रिस्ताची शुभ वार्ता महिमा तुका येसुम्या. त्या दिसांनी स्नानदातार जुवांव जुदेयाच्या अरण्यांत दिश्टी पडलो आणि अशें प्रसंग करी लागलो. तुमची पातकी जिनी बदलला, कित्याक सर्गेचें राज्य लागीं पावलां. ताचे विशांत ते इसाया प्रवाद्यान सांगलें. अरण्यांत एक ताळो बोब मारता, सुम्याक एक वाट तयार करा, ताच्या पैनाक रस्तो नीट करा. जुवांव खऱ्या लोवेचें वस्त्र न्हेसुल्लो आनी ताणें पेंगटाक सांबड्याचो पाटो बांदलो. देंपे आनी रानमोव ताचें खाण. तो जेरुसलेम शारांतलो, जुदेयाच्या आख्या प्रांतांतलो आनी योर्दान न्हंय बगलेच्या सगळ्या बैलांतलो लोक ताचे सरसी वेतालो आनी आपली पातकां उसारन योर्दान न्हंयत ताच्या हातांतलें स्नान घेतालो. फरिजांव आनी सदुसवां मदले 12 जण स्नान घेवंक आपणा सरसी येताले तें पळोवन जुवांव तांकां म्हळें, हत्त आग्याच्या पिलांनो, येवंक आसा त्या क्रोधांतावन तुमी सुकून घेवयेत म्हूण कोणें तुमकां सत्राय दिल्ली. तर तुमची पातकी जिणी बदलल्या म्हणून दाखोवंक दितात त्यो करण्यो आदारा. आमकां अब्राम आमचो बाप आसा म्हणून तुमी तुमचे इतल्याक म्हणूंक धैर्य घेनाकात. हांव तुमकां सांगता, ह्या फातरांतावन अब्रामाक संतत उत्पन्न करची सकत देवाक आसा. इतल्या भितर रुखाच्या मुळाक कुराड मारून जाल्या, देखून बरो रूख फळ दिना, तो एक रूख कातन उज्यान उडयतले. देवा थंय तुमच्याच फाटी परतवण्याचो गुर्तो म्हणून हांव तुमकां उदकान स्नान दितां. पूण म्हज्या फाटल्यान येता तो म्हजे प्रास बलिश्ट, ताच्या पांयाच्या वाणो ओंग सयत हांव योग्य न्ही. तो तुमकां पवित्र आत्म्यान आनी उज्यान स्नान दितलो. आपलें सूप ताणें हातांत धरलां आनी आपली दानी तो आसडून नितळ करतलो. आपलो गोंग तो तुप्यांनी भरतलो, पूण पोल केदिंकच पालवना तसले उज्यान घालून लासतलो. देवाचें उतर हें. वखली तुका क्रिस्ता. क्रिस्त थंय म्हज्या मोगाच्या भावांनो आनी भयणीनो, भुरग्यांनो, आयचे दीस तो ती पश्चाताप पावोन पातकाच्या जिविताचें परिवर्तन करून सुम्याक नितळ खालसा मनान स्वागत करूंक आयते रावंक आमकां आपोवणें दिता. आयच्या सुवार्थेंतलो प्रमुख विशय आनी प्रमुख व्यक्ती जावन आसा स्नानीक जुवांव. हो स्नानीक जुवांव कोण? ह्यो स्नानीक जुवांव आयलोलो कित्याक?
स्थानीक जुवांवचें मिसांव कितें? स्थानीक जुवांव आमी जाणाव जाकारिसो आनी एलिझाबेथीचो पूत. जाकारिसो आनी एलिझाबेथीचो पूत म्हणटा आसतना एलिझाबेथ उतर प्राय पावुल्ली, भुरग्यांक जल्म दिवंक तिका 7 दिनां चल्लें. आनी अशें आसतना उतर प्राय पावलेल्या एलिझाबेथीक भुरग्याचें देणें दिवच्याक देवान एक येवजन केलें. आनी हांगासर गाब्रियल दुताक कोणा लागीं धाडलो? जाकारी लागीं धाडलो. जाकारी साधुसे वर्गाचो देवळांत धूप भेटोवचो वावर तो करून नासलो. आनी ह्या संदर्भार जाकारीक देवदूत दिश्टी पडटा आनी जल्मोंक आसच्या त्या पुता विशांत तो उल्लेख करता आनी तो जाकारी अजा पावता. हें कशें घडचें? हें कशें घडचें? 7 दिनां असले चिंता जाकारी थंय येता. देखून त्या घडयेतावन जाकारी मोनो उरता. मोनो कदळ पर्यंत एलिझाबेथ प्रसूत जावन भुरग्याक देवळान तेंपलान भेटयूंच्या आनी ताका कितें नांव दी जाय म्हणल्यार त्या घडये पर्यंत तो मोनो उरता. कित्याक देवाच्या येवजनाचेर, देवाच्या सक्तेचेर, देवाच्या अपरमीत पदवेचेर तो दुबावलो. देखून देवान ताका मोनो दवरलो. आनी उतर प्राय पावलेली एलिझाबेथ गर्भिस्तीन जाल्ली. ती मोरयेची मावशे भयण संबंधी. आनी हांगासर पळयलें जाल्यार मरी, हांवकार मरी म्हणटा आमी, मरी ती तरणाटी. कांय 18 वर्सां बरोवंक नातल्ली कोण ना, तरणाटी ती चली. आनी हांगासर मरयेक भुरगीं जावचें देणें आशिल्लें, सकत आशिल्ली. पूण तिका भुरगीं जावंक 7 दिनां. कित्याक? तिका लग्न जावंक नातलें. खंयच्याय दादल्याचो संबंध संपर्क नासलो. थंयसर मरी एलिझाबेथीक दादलो आशिल्लो, लग्नाचें जिवीत आशिल्लें. पूण उतर प्राय जाल्ली, प्राय उतरून गेल्ली. आतां भुरगें जावची सकत तिका नातल्ली. आनी ह्या दोगी स्त्रियांक कोण बरी खबर हाडटा? गाब्रियल दूत बरी खबर हाडटा. आनी दोगी जाण पवित्रात्म्या वरवींत गर्भेस्त जावंक कारण जातात. दोगी जाण जुवांव तशेंच जेजू. देखून जेजू म्हणटा मनीस हांव जल्मल्या पैकी स्नानीक जुवांव प्रासवर तो दुसरो ना. कित्याक तो जल्मंत एक विचित्र देणें. आनी हो स्नानीक जुवांव पळया, जेजू मुखार धांवसो एक धांवपी. देखून जाकारीक देवळांत विचारलें तुज्या पुताक कितें नांव दी सई? जुवांव म्हणटा तो. तुज्या दायची गोत्रा मोदें? जुवांव म्हणलो कोणूच नात. पूण तूं कित्याक जुवांव म्हूण बरोवन दिताय? कित्याक म्हळ्यार तो कितें करतलो? देवाची वाट तयार करतलो जुवांव. म्हणजे मोगाच्या भाव भयणीनो, आतां हो जुवांव आवयच्या गर्भांत आसतना एलिझाबेथ पळया मावशे भयणीक भेट करूंक आयिल्ली. पळया. आनी संदर्भार मोरी थोड्या म्हयन्यांची गर्भिस्तीन आनी एलिझाबेथ भरिल्ली गर्भिस्तीन. आनी पळया थंयसर मोरयेचो नामान, मोरयेचें आजारपण थंयसर येता आसतना त्या मोरयेच्या गर्भांत आशिल्लो जेजूचें आजारपण जुवांवच्या लागीं येता आसतना आनी मोरयेचो नामान एलिझाबेथीच्या कानान पडटाना त्या गर्भांत आशिल्ल्या बाळकान स्नानीक जुवांवन उडकी मारली थंयसर. पळया म्हळ्यार देवाच्या स्पिरितानंत गर्भांतच तरबेत जाल्लो तो जुवांव. तरबेत ताच्या तरबेती पण तो भायर जावना. 9 म्हयन्याच्या आवदेंतच तो तरबेती ताणें जोडल्या थंयसर. कसली तरबेती? देवाची वाट तयार करची तरबेती ताणें भितरच जोडलेली जायचे. देखून तो उडकी मारता. आपूण तयार आसा, म्हाका धाड, हांव तयार आसा.
आनी सुमी आनी स्थानीक जुवांचे मिसांव पळयल्यार म्हणजे मगतशे बोबडीनो एका रितीच्या कस्तांची एका रितीचे भिरांकूळ मिसांव ताचें भिरांकूळ मिसांव जुदे ह्या प्रांतांत जोद्दा न्हंयच्या तडीर तो स्नान दितालो कोणाक स्नान दितालो पश्चात्तापोवन पक्षणे मागोवन फाटी येतल्या हर एका मनशांक तो स्नान दितालो स्नान दिवच्या पयलें तो प्रसंग दितालो प्रसंग अरण्यान तो रावतालो अरण्य म्हळ्यार मरुभुमी अरण्य म्हळ्यार मरुभुमीन तो रावतालो आनी तो कितें खातालो कितें न्हेसतालो म्हणले विशीं हाची सुवार्ता सांगता तो कर्या लोवेचें उस्तूर तो न्हेसतालो आनी सामड्याचो पाटो एक पेंगटाक बांदतालो कळ्ळें आतां ते खंय बदकाठी धरतालो जायसी आनी तो खंयची येतालो तो अरण्यान म्हणजे मरुभुमींची येतालो मांठ्यान येतालो तो मांठ्यान म्हळ्यार कुमरान कम्युनिटीचो सांगतो तो कुमरान म्हळ्यार तो एक कितें म्हणटात मांठ्यांत जियेतल्या समुदायाचो व्यक्ती मांठ्यान जियेतल्या देखून तो मांठ्यान जियेतालो आनी देवाच्या सोडवणेची वाट तो तयार करतालो देवाच्या सोडवणेची वाट तयार करतले सगळे कुमरान कम्युनिटीज म्हणटात आनी कुमरान एका मांठ्यांत जियेतले तांचें खाण कितें तांचें खाण देंपे आनी मोव आनी देंपे तांचें खाण माट्या पात्राच्या इड्यांत पळयो बांदून पट्ट बांदून मोवाच्या मुसांनी बांदलेल्या पळयांतलें मोव चिड्डून पिळण तो पियेतलो रान देंपे ताचें खाण आसलें तो पळोवंक तो आकर्शणातुल्लो लांब केस सोडणो तो एका रितीच्या एक वरट मनशा बरी एक आकर्शणांतलेल्या मनशा बरी तो दिसतालो तो उलयतना ताचे आवेश बरीत उलोवणें कडक उलोवणें थोडे पोटी मनशांक भियांत घालतालें आखांत दुकारान जातालें आनी थोडे पोटी ताका देवसार लागला म्हूण थोडे म्हणटाले शास्त्री फरिजीव आनी ह्या शास्त्र्यांक फरिजीव पळयल्यार ताचें रगत कुडकुडतालें म्हणटात बळे रगत कडतालें म्हणटात बळे तशें जातालें ताका देखून हांगासर तो थंयसर स्नान दिवन आसतना थंयसर थोडे साधुसेव आनी फारिजेव तेणे आयलेले पळोवन तो म्हणटालो हत्थ आग्याच्या पिलानो तुमी म्हणटात आमी जायते पोटी हें उतर आयकना आग्याचें पील तो म्हणून कित्याक म्हळ्यार कुसडेपणान ना वाडलेलो एक जीवदाळ आसा जाल्यार ती आग्यो सबलेल्याचे पांय सगळे कुसून वेतात आनी आग्याच्या सगळ्या जिवान ती कुसडाय आसा खंयच्यात जीवदाळीन तसली कुसडाय आसची ना आनी तसली कुसडाय तसलें वीक सगळ्या मांसान मात्र न्ही कांठ्यांत मात्र न्ही रक्तान पर्यंत आसचें म्हळ्यार आग्याचें देखून तो म्हणटा आग्याचें पील म्हणजे मगाच्या बाबडीनो आग्याचें पील कशें हे संवसाराक येता कशें म्हळ्यार चेडूं आग्यो गर्भस्थ जाल्या उपरांत ताचे ते दीस भरल्या उपरांत ताचें पोट फुटून ताचे पोटांतल्यान पिलां भायर येतात आनी ती आवय मरता पूण पिलां एक 1000 पिलां भायर येतात 1000 पिलां आनी ह्या पिलां भायर येयलेल्यांक ल्हान धाकटी गांयदोळाच्या ल्हान पिलां ती 1000 भायर येता आसतना तांकां म्हळ्यार कोणी आदार दितले कोण निनात राखून व्हरतले कोण निना आवय मेल्या तांच्या जल्मांत आवय मेल्या अशें आसतना तांणी तांचें जिवीत तांणीच सांबाळीचें पूण कितें जाता म्हळ्यार संवसारांत येद्या व्हडल्या विशाल संवसारांत तूं सगळो कुसडो जाल्यार तूं जल्मतना एक ल्हानशें किड्या बरी जायतीं सुकणीं जायतीं कवळे जायते नाविलू आनी कालें पुरा हिसून तांकां घातात कळ्ळें तूं वांताय म्हणली गॅरंटी ना खंय 1000 तूं 1-2 वांतले जाल्यार मात्र जालें नातल्या पुरा विसरून मरता देखून आग्याचें पील तूं नश्वर तूं वांताय म्हणली गॅरंटी ना पूण तुजें थंय ती कुसडाय तुजें थंय तें खोटेपण तुजें थंय तें कितें म्हणटात एका रितीचे कुसडाय तुजें थंय भरल्या सगळ्या तुज्या कुडीच्या संदांनी रक्ताच्या कणाकणांनी हाडाच्या संदांनी ती आसा देखून तूं कुसडो देखून असले फरिजेवांक असलें खंडन करता मात्र न्ही तो म्हणटा देवा तावन येवंक आसा त्या क्रोधांत तुमी बाचाव जाता म्हूण कोणें सांगलां
तुम्ही मनशात आमकां देवाचें उतर आसा, तुम्ही मनशात आमकां अब्राम बाप आसा, तुम्ही मनशात आमकां सांत भक्त आसात, ते आमच्या पासून विनंती करतात म्हूण मनशात बेश्टें तूं पातकी जिवीत जिवन खोटी जिवीत जिवन तूं एका रितीचे कुसडेपणान तूं कुसोन आसाय जाल्यार खंयचोच तूं सांत भक्त तुज्या पासून विनंती करी जाल्यार देव तुजे मागणें आयकूंक सोना. खंयचोच देवाचें उतर वाचून तूं प्रयत्न करशी जाल्यार जर तर तुजे ते पश्चाताप ना आनी त्या पश्चाताप पावोन तुज्या थंय आसलें ते कुसडेपण तूं वळखी नाय, तूं नितळ जायनाय, तुका सोडवण वा सुटका म्हणली आसची ना. म्हणल्यार सत ह्या जुवांच्या ह्या स्थानीक जुवांच्या तोंडांतल्यान भायर सरलेल्या उतरांचो अर्थ जावन आसा म्हज्या मोगाच्या भाव भयणीनो. देवातावन येवंक आसच्या क्रोधातावन बाचाव जाता म्हूण तुका कोणें सांगलां? तुजो बाप अब्राम आसा म्हूण सांगशी आनी तूं तशेंच जियेशी जाल्यार तूं बाचाव जावचो नाय. कित्याक म्हळ्यार देवान येदोळूस रुखाक कुराड मारून जाल्या, रूख परतोवंक मात्र बाकी आसा, कुराड मारून रूख कातरूंक जाला. आतां हांव नीट रावता म्हळ्यार रुखान जायना. कित्याक म्हळ्यार ताका आडमोरी मारून जाल्या, ताका मिशिनाची चेन दवरून जाल्या, आतां रूख पडोवंक मात्र बाकी आसा. आनी त्या रुखान म्हणूंक जायना हांव आनी वांतलो आनी हांव रावतलो येतेश्ट फळ दितलो, जायना. कित्याक कांडाक आनी रुखाक मोदें थंयसर तलवार पडल्या आनी रूख कोसळून पडतलो. देखून सगळे फांटे सुकोवन वेतले, सुकले सगळे फांटे आरोवन उजान घालतले. देखून देवान कितें केलां? सूप हातीन धरलां आसूडच्याक. सूप म्हळ्यार गत्ता न्ही तुमकां, तडपें म्हणटात आमी, तडपें. कांय थोडी बिडी बांदतना सूप दवरतात न्ही, सूप दवरतात ताका सूप म्हणटात. पिवूंचो चिकन मंचुरियन सूप न्ही, हें तडपें. सूप हातीन धरलां आनी आसडूंक सुरू केलां. भात बडोवन जाल्या उपरांत, वाऱ्यार दिवन जाल्या उपरांत कांय इल्ली जल्ल, कांय इल्ली पोल पडली ती आसूडतात. आसून ती पोल काडटात, जल्ल इंगड करतात आनी बरें भात रास करतात. आनी पोल कितें करतात? पोल कांय सुरमणाक गी, कांय उजान गी, कांय भात उकडोंक गी, खाल्याक वा भातेन वा नणयेच्या रान्नीक गी घालून ती पोल लासतात म्हज्या मोगाच्या भाव भयणीनो. बरें भात मात तुपांनी भरतात. तसले दीस येतले देखून स्नानीक जुवांव म्हणटा तुमी तयार रावूंक जाय. पळया म्हज्या मोगाच्या भाव भयणीनो, दोनी संगतींनी स्नानीक जुवांव आनी जेजू समासम. पूण स्नानीक जुवांव म्हणटा हांव सोमिनी, ताचे पांयाचे वाणो वोवंक सयत हांव योग्य न्ही. भगवंताच्या पांयाच्या वणाचे कट सडोवंक सयत हांव योग्य न्ही. हांव ताणें धाडलेलो एक धांवपी मात्र, ताची वाट करच्याक एक धांवपी मात्र. ताणें वडत वचसय आनी हांवें देवत येसय. देखून स्नानीक जुवांव जेजूक सुमार एक 6 म्हयन्यांक व्हड स्नानीक जुवांव जेजूच्याक. स्नानीक जुवांव आसलो 30 आनी 30 वर्सां पर्यंत, 30 आनी 3 वर्सां पर्यंत. आनी जेजूय 30 आनी 3 वर्सां पर्यंत वाचलो. जेजूकी मरण सता खातीर निती खातीर जालें, कुर्साचें मरण. स्नानीक जुवांवचें मरण सता खातीर निती खातीर जालें. ताची सीस कापलें आनी तपकान तें हाडून दिलें. कित्याक म्हळ्यार अनितीचें खंडन जेजूनी केलें, अनितीचें खंडन जुवांवनी केलें. आनी दोगी ते संबंदीत. आनी अशें आसतना पळया स्नानीक जुवांव म्हणटा आपूण क्रिस्त न्ही. स्वस्थ सांगता हांव ताच्या पांयाच्या वणाचे कट सोडूंक सयत योग्य न्ही. ताणें वडत वचसय आनी हांवें देवत येसय. हांव उदकान स्नान दिता, जोद्दां न्हंयच्या उदकान. पूण तो पवित्र आत्म्यान उजान स्नान दितलो आनी तो जेजू म्हणटा तो उजो म्हाका आतांत पेटलेलो जाय. जेजू उजान आनी उदकान स्नान दितलो. जेजू परतो म्हणटा तो. पळय म्हज्या मोगाच्या भाव भयणीनो, आज स्नानीक जुवांवन केल्लें मिसांव आमी करूंक आसा. म्हज्या घरांत जेजू येजे जाल्यार हांवें म्हजी पाश्चातापाची जिणी जिवंक आसा. जेजू म्हज्या कुटुंबांत येजे जाल्यार
हांवें तयार करूंक आसा जेजूको देखून म्हज्या मोगाच्या भाव भयणीनो आज आमी आमचे फातके जिवीत ओळखूंक आसा पश्चात्तापोवंक आसा देखून जेजू म्हणटा सर्गीच्या राजान उरतो संतोष करून सोगे म्हळ्यार जर तर एक फातके मनीस आपले फातकी जिवीत सांडून बरें जिवीत जियेता जाल्यार सर्गीच्या राजान उरतो संतोष जातलो देखून म्हज्या मोगाच्या भाव भयणीनो आज स्नानीक जावन सांगलेलीं उतरां आमची करून घेवया आमी आग्याच्या पिला बरी जावचें न्ही पगार आमी देवाच्या प्रेरकाच्या आत्म्या बरी जावया देवाच्या दुता बरी जावया देवाच्या मोगाच्या सेसा बरी जावया आनी आमी जिवीत जोडया आमचे पातकी सैंब आमचे उणेपण ओळखून घेवया पश्चात्ताप पावया आमी देवा सवे लागीं जावया देवा सवे राजी जावया देवा थंय येवया आनी सोम्याक स्नानीक जावं बरी परगट करया आनी आमी जिवंक शकतल्या तो सुसोमी जेजू क्रिस्त आमकां आपल्या बेसवांनी बरोवन दी आदार दिवन दी कृपा दिवन दी सकत दिवन दी म्हूण मागया आमेन उबी रावया तरी एका देवात्या सुलाम सभावार तुसारया सगळीं सांगाता म्हणी सतमान तान देवाक सर्वद्वेदारा बापाक सर्गान भितर रस्ताराक आनी जेजू क्रिस्ताक ताच्या क्लेस्पुताक आमच्या सुम्याक जो पवित्र आत्मे वरवीं गर्भे संभोवलो हांव मर्यतान जल्मलो 5 बिलकात आनी कोसोसले ताका गुरसा जोडलो तो मेलो आनी ताका निके बिलो तो मेल्ल्या मध्ये देवलो तिसऱ्या दिसा मेल्ल्यांतलो परतून जिवान जालो सर्गार सोडलो सर्वदेवता देवापाच्या उजव्या बसला थंय तान शिवेनी मेल्ल्यान ती मरसुबे करूंक येतलो सतमंतां पवित्र आत्म्या कतोली पुई सभेक भक्तांचो एकतार पदकाचें भक्सणे कुडीचें जिवंतपण ससनाचें जिवीत आमेन आमी सदेवाची भुरगीं ताच्या मोगांत आनी गोपांत आमी जिवंक जाय म्हूण देव आशयता आमचे पदके जिवीत ओळखून घेवया जिविताचे पश्चात्ताप धरून खरें काळजान खऱ्या मनान समेसो पाटलाव करूंक आमची मागणी आमची गोज आमची आशा सर्गीचे बापा थंय उबारया मोगळा बापा पापसाय बिस्पांनी सर्व आमच्या धार्मीक मुखेल्यांनी तांकां दिल्ली जबाबदारी समजून ताच्या उतरां आनी करण्या मुखान लोकांच्या आत्मीक परिवर्तना खातीर निरंतर वावरूंक जाय आशिल्ली मजत फावो कर म्हूण मागता जवाब बापा आमचे मागणे आयक बापा आमचे मागणे आयक आमच्या राजकीय फुडाऱ्यांनी दर जात कात लेखी नासतना तांकां मेळिल्लो अधिकार सर्वांच्या उदारगते खातीर उपयोग करूंक आनी अन्याय विरोध झुजोवंक तांचे ते बरें मौन आसा कर म्हूण मागता बापा आमचे मागणे आयक आमच्या कुटुंबांत तशें पिरगजेन सर पिडेस्तांक तूं राख आनी सांबाळ तांकां बरी भलायकी दी तांच्या कश्ट दुखा अनवरा मदें तूं तांच्या सांगता आसाय म्हणलो बरोसो तांकां येशे कर म्हूण मागता बापा आमचे मागणे आयक आमच्या युवा जाणांनी तशें भुरग्यांनी तांचे जिणयेंत तुजी शिकवण पाळण तुका साक्ष दिशे कर अशें तांचो सारको बेस विंचून काडूंक कृपा दी म्हूण मागता बापा आमचे मागणे आयक आमच्या कुटुंबांत आशिल्ली राग मोसर हगे जिद्द पयस करून आमची कुटुंबां मोगाची एकवटाची शांती समाधानाची मंदिरां जावन जियेशे आमकां बरें मन दी म्हूण मागता बापा आमचे मागणे आयक एवकारिस्ताच्या मेजा बावारी हजर जाल्ल्या आमी तुजी शिदोवन आमचे जिणयेंत पाळण बावार्थान थीर रावोंक आनी तुजो अनुभव हेरांक वांटोवंक जाय आसची कृपा लाभय म्हूण मागता बापा आमचे मागणे आयक मोगाळा बापा आज आमी नित्यादार वाड्या घरा आमच्या वाड्याचे फेस्त आचरण करच्या संदर्भात मागता आमी आमच्या वाड्या पासत वाड्याच्या गुरकारांक प्रतिनिधींक आनी तशेंच बरगवांत आनी गांवांत आसच्या सोमेस्तांक भुरग्यांक युवा जाणांक काजारी जोड्यांक पिडेस्ताक आनी प्रायवंताक तुज्या कृपेच्या बेसावांनी भर तशेंच येदोळ आमचे संगी आसून आतां तुज्या सर्गींच्या निवासान विशय घेता तांकां ससान विशय लाभय म्हूण मागता बापा आमचे मागणे आयक सांजू सद्देवाक समर्पिल्ल्या फिरगजेच्या आनी पूर्ण शेताच्या उदरगते खातीर दान दिल्ल्या सोमेस्ताचेर तुजो भरपूर आशिर्वाद घाल तांच्या वावटीचो आनी जानाचो फळ ह्या तिश्टमापान तांकां मेळसो कर सांगताच ह्या पूर्ण तळार हाती धरिल्ली सगळी योजना लोकांच्या उदारपणाच्या सहकारान आनी कुमकेन शबितायेन पंथाक पावय म्हूण मागता बापा आमचे मागणे आयक एगडी बोर मौनपणी सर आमची कसगी उर्जो आमच्या आशा आमचे उतरेग सगळे समयाच्या पांया तळा समर्पिया जे कोणा मागतान बसेला सगळं आसकडून तांचे बसोत आमी मागया
मातीच्या कुडीच्या पिडीन कष्ट दिल्या सरभरग्या बळांक सरपिडेस्तांक शुभेच्छा दिन करूया सुमी तांकां आपणून दी गूण करून दी म्हण मागया सर्गींच्या भोवमुगाळ बापा तुज्या मुखार उसारलेली आमची मागणी देन स्वीकार करी संवसारी जिविताच्या पैनार आमी आसा तुज्या पुतान ताच्या उतरा मारिफात संवसाराची सोडवण केली हे उतरा सपाट लाव करतले आमी आमच्या जिविताक पश्चात्ताप पावोवन पातकेजीनी सांडून बरें जिवी जिवन सर्जनस तुज्या गोपांतांनी मेळ्ळें जिवंक आमकां दार दी म्हूण आमी मागता हे आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी स्वरितायच्या मोठ्या दिसा काणिको घेऊन आमी आयल्या बापा ओपून दिता परत्या मोगान तुका स्वीकार तू कर हे बापा स्वीकार तू कर हे बापा वायनाकाचो फळवांटीचो आमच्या कश्टाचो उडोगोवाचो वायनाकाचो फळवांटीचो आमच्या कश्टाचो स्वीकार करू हे बापा उदरता वासन क्रिस्ताच्या स्वीकार करू हे बापा बदलता वासन क्रिस्ताच्या संतोष मोरितायच्या परत्या दिसा काणिको घेऊन आमी आयल्या बापा ओपून दिता परत्या मोगान तुका स्वीकार तू कर हे बापा स्वीकार तू कर हे बापा बलिदान बापा मोठ्या मोगाचे आपणाची जेजू खुर्सार भेटले बलिदान बापा मोठ्या मोगाचे आपणाची जेजू खुर्सार भेटले संभ्रम आवाज मोगा उडास करून क्रिस्ता बलिदान संभ्रम आवाज मोगा उडास करून क्रिस्ता बलिदान संतोष मोरितायच्या मोठ्या दिसा काणिको घेऊन आमी आयल्या बापा ओपून दिता परत्या मोगान तुका स्वीकार तू कर हे बापा स्वीकार तू कर हे बापा मोरितायच्या परत्या दिसा काणिको घेऊन आमी आयल्या बापा ओपून दिता परत्या मोगान तुका स्वीकार तू कर हे बापा स्वीकार तू कर हे बापा सर्वेस्परा सस्तिरस्तर आमी तुका दिन वाचता तुज्या उदारपणा दिला तो ताका सवायन आमी वडेता दाखपालें दिला मनुष्याच्या वावरान केला तो आमकां जिवीत आत्मीक पिवन जातलो ससनाच्या ससना देवा सई म्हणा ससनाच्या ससना देवाचे सर्वेस्परा देवाला न्हू पदकाची तुका आमी तुका बलिदान भेटयता हांव तुका मानता तसलें जावं म्हज्या गोठपणान तूं म्हाका दोन काड सर्वेस्परा म्हज्या पदकान तो म्हाका दोन काड
म्हज्या भाव भयणींनो म्हज्यानी तुमच्या हातांतलें पवित्र बलिदान सर्पद्वे दादवे बाप्पा मानतात असलें सावण मागात तुमच्या हातांतले बलिदान आपल्या मनाकनी महिमेक आमच्या नेटक्या पवित्रतेच्या दावाक सर्वेस्पर मान बोदयाळ बाप्पा कलत्या काळसान ही मागणी आनी देणी आमी तुका भेटयता आनी आमच्या पुण्याक कांयच फावो न्ही जाल्यार हे भेटवणे वरवीं प्रसन्न जावन आमच्या सर्व गरजांनी काकुळटी तूं आमकां आदार दी जेजू क्रिस्त आमच्या सुमया वरवीं सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं तुमचे सवे आमची काळजां उबारुया आमी ती सर्वेस्परातय उबारता सर्वेस्पराक आमच्या देवा दिन वासुया वैशे आमी करूंक पावो सर्वेस्परा पवित्र बापा सर्व पदवेदार आनी ससनाच्या देवा सर्व काळी आनी सर्व थंय जेजू क्रिस्त आमच्या सुमया वरवीं आमी तुका दिन वासूंक फावो हो काही दोनी तिसवांनी आमच्या फायद्याचो तो कितकोल मनशापण घेवन पयले पावटी आमचे मोदें आयलो तेन्ना ताणें तुजें परवेलें योजन पूर्ण केलें आनी सासणीक तारणाचें दार आमकां उगडलें हे वरवीं दैर धरून आमी आशेताव तें तुवें बासयलेलें देणें तुवें बाबान परतून येतलो तेन्ना आमकां भोगूंक मेळटलें देखून आतां देवदूत आनी सर्गींच्या सर्व दळबारां सांगाती तुज्या महिमेचें किर्तन आमी निरंतरी गायता सर्वेस्पर सर्गानी संसार भरला तुझ्या बाबा सर्गी तुकाचे सर्गी तुकाचे सर्गी तुकाचे सर्गी तुकाचे सर्वेस्पराचे नावी येता ताकाचे सर्गी तुकाचे सर्गी तुकाचे पवित्र घडी आम्ही संभ्रमता भावना बहिणीनो भक्तिकानो पवित्रत्म्याच्या हे घडये आम्ही कितेंय मागता आम्ही घेता पवित्रपणी भक्तीपणी ह्या रितीन वांटेली जावया बापा करूस तूं पवित्र तुमचं सगळ्या पवित्रपणाची सर तुझ्या पवित्रत्म्या धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता जावन ती आमकां आमच्या सुमये जेजू क्रिस्तची कूड आनी रगते आपले सुकुशीन कस्टमरान सोसूंक वेचे आदीं ताणें उंडो घेतलो तुका दिन वचून तो मोडलो तो आपल्या असे सांक दिलो आनी म्हळें हो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात ही म्हजी कूड तुमचे पसोत समर्पणची तेसपरी जेवण जाता आसतना काल्स घेतली तुका नव्यान दिन वाचलो ती आपल्याचे सांक दिली आनी म्हळें तुमी समेस्त घेयात आनी अंतलें पियेत ही म्हज्या रगताची काल्स नव्यानी सस्तीक कराराचें रगत पदकाचें बक्षणें मेळच्याक तुमचे पसोत आनी समेस मनशां पसोत तें वारवतलें हें म्हज्या उगडासाक करात बवडतासो गुट परगटुया जेजू तुझे मरण आम्ही समरता
तुझे पुन्हा जीवन आम्ही परगडता तुझ्या येण्या सोम्या जेजू आम्ही अत्रेता. बाप्पा जेजूच्या मरणासोनी पुनर्जीवनपणास आम्ही भक्तीपणे उडास करता आणि उजीवित सौंडवर सोडूनीची कालस तुका समर्पिता. तुझे मुखार येऊंक आणि तुझी सेवा करूंक आमकां वोव केली देखून आमी तुका दिन वाचता आणि जेजूची कुडर रग सेवतल्या मासमेस्तां पवित्रत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हण आमी नम्रतेन मागता. सर्वेस्परा अख्खे पृथ्वीचेर विस्तरलेली तुझे पवित्र सभेचो उडास करी. फ्रांसीस आमच्या पापा साहेब पीटर पौल आमची गोळी बापारी सगळी आसकी वर्गा बराबर तिका प्रिती मोगान वाडय. पुनर्जीवनपणाचो बरोबर सुदूर मेल्यान ते आमच्या भाव भयणीची काकूळट करी. तांकां तुजे इश्टगती नंतरलेल्या समेस्तां तुजे परजळीत मुखाबळ पळोवंक फोव करे. आम्हा समेस्ताची दया कर म्हण आमी मागता. आमकां मरे देवाच्या माया संगती ती सपती बागे वंजूचे बागे वंदरून दोता बागे वंजूतात देवानी सर्व कळी तुका मानवल्यान त्या सगळ्या भक्तां बराबरच असताच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या संगता तुजी महिमा गावंक आमकां फोव करे. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं त्यास जेजू वरवीं त्यास जेजू सांगाता त्यास जेजू ताय पवित्रत्म्याच्या एकपणान सर्व पदवेदार बापा सर्वंदनानी वैभव तुका ससनाच्या ससना. आमच्या सुरंदराची आशना मोतीन दवरून जिविताची दूख धरना पाश्चात्तापावन एकनाव्याची वेची होऊन सोम्याच्या मेळींची सोम्या स्वादार आणि कोरपा मागून सोम्यान सगळेल्या मागणे सांगाता मागे. आमच्या बापा सर्गींच्या तुझे नाव पवित्र सांव तुझे रास आमकां येवं तुझी खुशी सरकार जाता तशी संवसारान जावं. आमचो दीस पडतो ग्रास आसा आमकां दी आनी आमी आमची उस्कलेल्या आमचितां तशें आमची पदकां बगोस आनी आमकां ताळणें पडोवं दिनाका पूण वायटांतले आमकां निवार. सर्वेस्परा सर वायटांतले विघ्नांतल्यान वरांतले पिडेशिडेंतले आमकां निवार. दैकुणेची वितां समाधान संतोष आमकां दी. सर्गींचे भाग आनी आमचे सुडुंदरा जेजू क्रिस्ताचे येणे बरोबर शानत रेखतल्याक आमकां तुज्या उदारका कुळतीने सर्व पदकांतले सुटय आनी सर्व आकांतांतले वाठाय. कित्या रसवटकी पत्वेनी महिमा तुझे ससनाच्या सुमये जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदत्ता मळी तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पदकांचेर न्ही पूण तुज्या पवित्र सभेच्या भवर्ताचे दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दिन एकवटान सांबाळ. तूं जेत आनी राजवट चलयताय ससनाच्या ससना. सुमयेची शांती सदांकाल तुमचे सवे आसूं तुमचे सवे आसूं. माय मग सुगुर्त जावन एकमेकाक आमी शांती दिवया. देवाचे शेळी संसाराचे पाप करतले आमची काकूळट कर. देवाचे शेळये संसाराचे पाप करतले आमची काकूळट कर. देवाचे शेळये संसाराचे पाप करतले आमकां शांती दी. पळया इजवनसा जिवंत देवाची शेळी आम्हा समेस्तांच्या मोगान बरो मनशान ह्या संवसारी आयली. पदकी जिविता पाठ करून बरें जिवीत जिवन सदां सुम्या संगी जिवंक उलो दिता ती हे शेळीच्या जेवणाक आपयलेली आमी सर्व सुभागी. सुम्या तुवें म्हजे भितरेचे भाग म्हाका फोव ना पूण तुज्या कसुत्रान म्हाका बरी भलायकी मेळटली. क्रिस्ताची कुडन रगत म्हाका ससनाच्या जिविता सांबाळूं. आमेन. Tupa
बऱ्या दितो जिवीत म्हाका जेजू क्रिस्ता कर्या दयेन तूं पाव म्हाका करेस करी वाट करेस जिवीत आमचे करे मी प्रत्वेचे पुनर्जीवन पडके आमच्या परवशाचे तेणे क्रिस्रायाचे जेजू गोळ्या बऱ्या दितो जिवीत म्हाका जेजू क्रिस्ता कर्या दयेन तूं पाव म्हाका जेजू गोळ्या बऱ्या दितो जिवीत म्हाका जेजू क्रिस्ता कर्या दयेन तूं पाव म्हाका खळजन दायल्या समय जेजूक आमी मौनपणी अर्गां दिवया तुमच्या मुखान बरो आमच्या काळजांत तो आयला समय आमी तुका अर्गां दिता सर वायटांतल्या विघ्नांतल्यान वरांतल्या राखून वेलान त्या पासून अर्गां दिता तुमची जबाब अर्गां तुका सुमया जेजू अर्गां तुका सुमया जेजू अर्गां तुका सुमया जेजू सर वायटांतल्या विघ्नांतले निवारलेल्याक बरी भलायकी दिवन सांबाळलेल्याक कालच्या दिसा सर वायटांतले विघ्नांतल्या अवघडांतले आमकां निवारलेल्याक कालच्या रातीची बरी न्हीद फोव केल्ल्या खातीर आयचो दीस पळोवचे बाग फोव केल्ल्या खातीर येमेसाच्या बलिदानाक येवचे बाग फोव करून देवाचें उतर आयकुचें बाग फोव केल्ल्या खातीर ह्यो क्रिस्त मुखांत आमच्या आत्म्याचें पोशण जावन आयिल्ल्या खातीर अर्गां तुका सुमया जेजू अर्गां तुका सुमया जेजू अर्गां तुका सुमया जेजू प्रार्थुया प्रितेच्या आमच्या भोवमोगाळ बापा आमच्या आत्मीक पोशणाक तुवें दिलां त्या जेवणान आमी दादोशी जाल्या जेजूच्या कुडी रक्ताच्या या गुटांत वांटो घेवन संवसारी वस्तूची जाणवायेन मोल करूंक आनी सर्गीच्या देण्याक लबदूंक आमकां शिकय हें आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी आमेन सर्वेस्पो तुमचे सोबे आसूं तुमचे सवे आणि सर्व पदवीदार देव बाप आणि पूत आणि पवित्र आत्मा तुमच्यावर आपला आशीर्वाद घालू वसून या जीवन क्रिस्ताच्या शांतीन आणि मोगान तुमकां धाडता देवाचे व्हड उपकार ಪಾಯಿಂಟ್ ಸಂಖ್ಯೆ 220 G2 केले सगळीचे दार देवान दामले मुक्ते करून परतूते तुये देव धर्मेगी या बोईतळा सर्वांगच्या मनशा कुळा नाजाव गेली सोडी नाका ये जेजू आमच्या सोम्या सुरय आमकां पाक्यान दुनिया अमृत आमच्या जीवाच्या ये सोम्या आमच्या
puta sove ओंकार मोरी आशीर्वादी वामका भगीन गुरुसाच्या कृपेने आमकां आमच्या देवा आमच्या दुस्पनांतले बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन. मोगचनो तुम्ही जाणांत सांजुदाच्या पुणतळ भोव पवित्र तळ तुमची ते सवां तुमची विनवण्यो सगळ्यो तुम्ही घेवन हांगासर येतात वा वॉट्सॅपा मुखांतर मेला मुखांतर धाडतात आनी आमी तुमचे खातीर निरंतर मागता. कोरोनाच्या आकांताच्या काळात ताव निदळ पर्यंत निरंतर आमी तुमचे खातीर मागून आसा आनी खंडी जायते बरेपण तुमकां फोव जालां. ह्या बरेपणा स्वरूपकार जावन ह्या पुणतळ समूख करूंक तुमकां उलो दिता. ह्या पुणतळार जायते प्रगतीची कामां जावचीं आसात तांकां तुमचो भरपूर सहकार आमी आशयता. फुल्ली फुलाची पाकळी दिवन आमकां कुमो करा म्हूण विनंती करता. आमची इस्कला सुवाव जावंक आसा ह्या पुणतळाचे मेंटेनन्स आसा हे सगळें तुमच्या उदारमनाच्या कुमकेन मात्र आमकां साध्य जाता. देखून फुल्ली फुलाची पाकळी दिवन आमकां कुमो करूंक तुमचे लागीं विनंती करता. हांगासर डिस्प्ले केल्ले अकावंट नंबर आसा ताचेर तुमी तुमची मोगाची काणीक धाडून दिवयेत. हांगासर म्हजे नंबर आसा ह्या नंबराचेर तुमी म्हाका फोन करन तसो विवार तुमी जोडून घेवयेत. तुमकां सुमेस्तांक देव बरें करूं म्हणटा. देवाची भरपूर आशिर्वादां मागता. आमी सदांच तुमचे खातीर मागता. तुमी आमचे खातीर मागा विनंती करता. तुमकां देव बरें करूं.